ह्या वर्साक जांबावलेचो गुलाल येवपाचो आसा. ताजे खातीर आमी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट पुलिसांनी ट्रॅफिक पुलिसांनी सेपरेट स्किम्स इश्यू केल्ले आसा. आमची कमिटी बरोबर मिटिंगूय बी जाल्या ऑलरेडी आनी आज परत आमचें ब्रिफींग आशिल्लें स्टाफाक. सो आमचे ट्रॅफिक पुलिसाचे टोटल आमचे 225 लोक आसतले डिप्लॉय केल्ले. तातूंत 6 PI आसतले, 9 PSI, 6 ASI आनी बाकीचे HCPC आनी LPC आनी होमगार्ड आसतले. तशेंच आमकां सेंट्रल पुलांतल्यान आनी अयशे स्टाफ दिला सिनियर ऑफिसरांनी. सो आमी तांकांय बी डिप्लॉय करतले. सो ह्या वर्साक आमचो बेजीक पार्किंग लॉट आसा ते टोटल 6 पार्किंग लॉट आसा थंय. सो पार्किंग स्लॉट नंबर 1 आसा तो लाला वाला घराचो पळय ताच्या फाटल्यान आसा आनी ताका एंट्री आसतली ती स्ट्रेट वचपाचें मडगांवच्यान वतनी आनी रिवणा रोडार वचपाचें आनी मागीर थंयच्यान रायट मारपाचें. ते बोर्ड लायिल्ले आसतले आनी पुलीस आसतले गायड करपाक. सो त्या स्लॉटाक अरावंड 1500 4 व्हिलर जातले सारके शिस्तीन लायल्या. पार्किंग मार्क केल्लें आसा चुनो लावन. थंयच्यान स्लॉट नंबर 2 आसा तो ऑपोजीट SBI शाळा आसा ते 2 व्हिलरा खातीर रिजर्व दवरला आनी थंय अरावंड 3000 2 व्हिलर वील एकोमोडेट जितले येता ते. स्लॉट नंबर 3 आसा तो लाला बाला घरा पिलाला बालांनी ताजे मुखार आसा तो. थंय आमी 4 व्हिलर दवरला. थंय अरावंड 250 वील एकोमोडेट 250 4 व्हिलर. स्लॉट नंबर 4 आसा तो रिंग रोड आसा देवळा फाटल्यानच्यान जो वता रिंग रोड तो रिंग रोड. त्या रिंग रोडाच्या सायडीन थंय पार्किंग आसा थोडे कडेन. थंय आमी अरावंड 300 4 व्हिलर एडजस्ट करतले आनी अरावंड 200 4 व्हिलर 2 व्हिलर एडजस्ट करतले. स्लॉट नंबर 5 गोशाळा आसा पळय मडगांवच्या रोडाची गोशाळा ते सकल्या वाटेन प्रॉपर्टी आसा ती थंय 2 व्हिलर पार्किंग जाता. थंय अरावंड 100-150 पार्किंग 2 व्हिलर करतले. आनी स्लॉट नंबर 6 आसा तो ऑपोजीट गोशाळा जें ग्रावंड आसा तें रेग्युलर पार्किंग मडगांवच्यान वता फर्स्ट लागता तें थंय 4 व्हिलर आसात अरावंड 1000. सो आमची इतलोच रिक्वेस्ट आहा लोकांची की जे लोक लेट पर्यंत रावतले गुलाल जायना फुडें भायर सरपी न्ही आनी लेट रावतले रातचे नाटकाक नाल्यार प्रोग्रामाक तांणी सामकी डायरेक्ट गाडी लाला बाला घरा कडेन बिहायंड पार्किंग आपले आनी मुखार आनी फाटल्यान थंय व्हरची. कित्याक थंयच्यान मागीर परत मडगांवच्या सायडीन भायर काडपाक प्रॉब्लेम जाता गुलाल जायना फुडें. कित्याक लोक एक वरभर लोक आसता रस्त्यार जे वचपी आसा ते आनी जे लोक नॉर्थाच्यान येतले वर रोखडे वचपी आसतले गुलाल करून रोखडो गुलाल देवाचेर गुलाल घालना फुडें वचपी आसतले तांणी गोशाळा ऑपोजीट पार्किंग आसा पळय तें घेवचें कित्याक तांकां एक्झिटाक बऱ्या पडटलें. सो आमी हो आतां पार्किंग अरेंजमेंट जालो. दुसरें आमी मेजर डायवर्शन कलेक्टरा कडल्यान हें करून घेतलां नोटिफिकेशन. तांकां म्हणल्यार एक तिळामळ साकून रिवण जे वचपी आहा आनी रिवणच्यान तिळामळार येवपी तांकां तो रूट आमी दवरला तो शिरवयच्यान तें शिरवय जंक्शन आहा पळय थंयच्यान मळखन्ने धाडटले फातिमा स्कूल. सो दॅट वील बी रूट फॉर गोईंग टुवर्ड्स रिवणा आनी कमींग फ्रॉम रिवणा. जे गुलाला वचपी न्ही बाकीचे लोक आहा तांकां आनी तांच्यो त्यो बसी आसा रुटाच्यो तांकां हो रूट दवरला. आनी इन केस ऑफ एनी एम्बुलन्स पीपल कॅन कॉल अस. कोणाक मेडिकल एमर्जन्सी पडली जाल्यार आमकां कॉल केले जाल्यार आमी ताका ग्रीन कॉरिडॉर करून दितले. आमी फातिमा कॉन्वेंट आहा त्याच थंय एक PI आसतलो आमचो आनी ह्या सायडीन शिरवय बायफर्केशन थंय एक PI आसतलो. सर कोणाकय एम्बुलन्सीन जर भायल्यान म्हणजे रिवणच्यान बी व्हरपाक पडलो जाल्यार आवर PI वील गीव दॅम पायलटींग आनी तांकां आमी एक तर ते बायपास रोडार नाल्यार मेन रोडार कशें ट्रॅफीक सिच्युएशन कशें आसता प्रमाणे दितले. आनी थंय गुलालाक थंय एम्बुलन्स आनी फायर ब्रिगेड बी आसा तांकां सेपरेट जागे आमी इयरमार्क केल्ले आसा.